पश्चिम बंगालात म्हालगाडयेन कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल्वेक धपको दिल्ल्यान व्हडलो अपघात जालो। या अपघातान 5 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 20 ते 25 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। सोमारा सकाळी न्यू जलपाईगुडी हांगासर हो अपघात जालो। म्हालगाडयेन धपको दिल्ल्यान कंचनजंगा एक्सप्रेसाचे डबे रुळावयल्यान कोसळ्ळे। बुडून मरपाच्या घडणुकांक लागून रान खात्यान रान वाठारांत येवपी घसघशांचेर पर्यटकांक बंदी घाल्या खरी, पूण पर्यटकांक घाल्ली बंदी कितली योग्य तितली अयोग्य हाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। पावसाक सुरवात जाली काय गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले घसघशे जिते जातात। थंडगार वातावरण, आंगार कांटो हाडपी थंडी, दाट धुकें, उदकान भरून व्हांवपी घसघशे आनी पांचवेचार सैम। सैमाचें हें अप्रूप पळोवपाक कोणाक आवडचें ना। ताकाच लागून सैम मोगी पर्यटकांची पावलां सैमाच्या गोपांत आशिल्ल्या घसघश्या कडेन वळटात। हे बांदीक लागून सैम मोगीक पर्यटक निर्शेल्यात। ताका लागून पर्यटकांक बंदी घालचे परस रान खात्यान वा सरकारान हाचेर वेगळे उपाय काडून घसघशे पर्यटकां खातीर उक्ते करपाची मागणी जावपाक लागल्या। नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयभरांत सोमारा मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली। बकरी ईद हो कुर्बानाचो सण म्हणून मनयतात। ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। सकाळच्यानूच मस्जिदींनी गर्दी जाल्ली। दिवचलच्या मुस्लिम वाडो वाठारांत आयतारा राती 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या दोनूय तरणाट्यांक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केल्या। मजगतीं अपघाता उपरांत वरभर 108 अँब्युलन्सीचो पत्तोच नाशिल्लो अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। उमेदवार जिखून येवपा फाटलें सगळें श्रेय कार्यकर्त्यांक वता। हे ह्याय वेंचणुके वरवीं सिद्ध जालां अशें उत्तर गोंयचे खासदार आनी उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें। हांव जिखून आयलां तो फकत म्हज्या भाजप कार्यकर्त्यांक खातीरूच अशें परवरी आयोजीत केल्ल्या कार्यकर्ता संमेलनात सत्कार सुवाळ्या उपरांत श्रीपाद भाऊन उलोवप केलें।
गोयच्या रिटा फर्नांडिसान आंध्र प्रदेशात जाल्ल्या मोटर स्पोर्ट्स सर्तीत बायलांच्या गटात तिसरी सुवात मेळयली। तशेंच आदित्य सामंतानूय बरी कामगिरी करीत दादल्यांच्या गटात तिसरे स्थान मेळयले। पोळ्या चेकपोस्टाचेर कर्नाटका सावन गोंयांत येवपी गाडयांची तपासणी जाल्या उपरांत 500 मिटराचेर परतून गोयचे पुलीस कर्नाटकाच्या गाडयांक आडयतात असो आरोप कारवारचो आमदार सतीश सैल हांणी केलो। गोयचे पुलीस फक्त कर्नाटकाच्योच गाडयो आडयतात अशें ताचें म्हणणें। देखून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या। राज्यात भाज्यांचे दर सामके तेंगशेर पावल्यात। सामान्य मनीस म्हारगायेन पयलींच तस्त्र आसतना भाज्येंनी लोकांक शेळो घाम काडला। फलोत्पादन मंडळान लेगीत भाजी म्हारग दरान विकली वता आनी हाचेर आमकां कांय पर्याय ना अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांचें म्हणणें। सध्या बाजारांत भाज्येचे दर वाडल्यात। देखून म्हारगायेन पयलींच तस्त्र गोंयकारांक सध्या शेळो घाम आयला। 10-20 रुपयान मेळपी कोथमीरची चूड आता 40 ते 50 रुपयान मेळटा। कांदे बटाट हांच्यांनी सुद्धा हाफ सेंचुरी मारल्या। शेनवाराक तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतान सांग भुरग्याचे पाय सापडपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ली। मात ह्या प्रकरणात आक्षेच्या त्या पुलिशेन केल्ल्या असंवेदनशील विधानाचेर विरोधक बरेच तिडकले। प्राथमीक म्हायती प्रमाण लागींच आशिल्ल्या मानशेंतल्यान हे सांग भुरग्याची कूड व्हांवून आयल्या असो अदमास उक्तायला। ह्या घडणुकेक 2 दीस जावन लेगीत तपासपाक कसलीच गती मेळिल्ली दिसून येना। पूण ह्या तपासा वेळार आक्षे पुलिसान केल्ल्या असंवेदनशील विधानाक लागून आता विरोधक बरेच तिडकले। त्या पुलीस अधिकाऱ्या आड कारवाय करची अशी मागणी विरोधकांनी केल्या। गोंयांत दिसान दीस रस्ते अपघातांत वाड जायत आसा। गोंयांत 1 जानेवारी ते 11 जून मेरेन म्हळ्यार वट्ट 163 दिसांनी रस्ते अपघातांत 143 जाणांक मरण आयलें। गोंयांत दर 28 वरांनी रस्ते अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडटा, जाल्यार दर म्हयन्याक सरासरी 27 जाणांक रस्ते अपघातांत मरण येता।
कला अकादमीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर गोयच्या साबार कलाकारांनी पणजे पाट्यार एकठांय येवन आवाज उठयलो। आदी आशिल्ली तशीच कला अकादमी आमकां दिवची अशी मागणी कला मोग्यांनी केल्या। कला अकादमीच्या बाबत परिस्थिती वयल्यान संबंधित मंत्र्यान राजीनामो दिवपाची लेगीत कांय कलाकारांनी मागणी केली। ह्या बसके वेळार कला सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे लेगीत प्रेक्षकां मदीं हाजीर आशिल्ले। कलाकारांची तिडक पळोवन मंत्र्यान बसका अर्द्यारूच सोडून पळ काडली। आमदार दोतोर गणेश गांवकराक मंत्रीपद दिवचे म्हणून सावड्डे मतदारसंघातले सगळे सरपंच आणि पंच मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यानूय खंय गांवकाराक मंत्रीपद मेळपाचें आसा म्हणून संकेत दिल्ल्याचो सरपंचाचो दावो। पड्ड्या फाटल्यान राजकीय घडामोडीक नेट। ड्युटेर सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी आनी प्रवाशांचो जीव धोक्यात घालपी 7 चालकांक कदंबा महामंडळान निलंबित केले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या। फाटल्या 6 म्हयन्यांत सोरो पिवन कदंबा बस चलोवपी चालकाच्यो कागाळी वाड जाल्ल्यान कदंबा महामंडळान खर कारवाय केली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। कोरोना कार्यकाळा उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या संख्येन 150% वाड जाल्या। पर्यटन हंगामात 1 कोटी पर्यटकांची वाड जाली असून पावसाळ्या हंगामात सुद्धा बरेच पर्यटक गोंयांत आयल्यात। पर्यटकांची संख्या गोंयांत उणी जायत चल्ल्या हो समज चुकीचो आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोयच्या खाद्य संस्कृतायेत पणसाचे व्हड महत्व आसा। ह्याच फाटभुंयेर फाटली 25 वर्सां पणसाच्या फेस्ताचे आयोजन फेस्तकार माउरीस फर्नांडीस करत आयला। अंदू वर्सा 14व्या फेस्ताचे आयोजन गोंय फार्मसी कॉलेजीन जातले। 22 जूनाक सांजेचे 3 ते 6 मेरेन हे फेस्त सगळ्यां खातीर उक्ते आसतले।
गोंयांत 17 ते 21 जून मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 5 दीस गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. म्हापशां हावसिंग बोर्डात 2 कामगारां मदीं बरोच वाद जावन मारामारी जाली. ह्या फाटभुंयेर कमराज जमान ह्या 27 वर्साच्या कामगाराक दुखापत जाल्या. ताका म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. म्हापशां पुलीस फुडलो तपास करतात. गोंयकारांक आतां वीज दर वाडीचो शॉक लागपाचो आसा. वीज खात्यान अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर 3.48% वीज दर वाडीचो प्रस्ताव दवरला. संयुक्त वीज नियामक आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या. ही दरवाड आतां लागू जातली. विरोधकांनी वीज दरवाडी वयल्यान सरकाराचेर मात फोग काडलो. पेड्ड्यार जाल्ली नायलॉनाची जाळी दर्यांत उडयल्ल्यान सैमाची हानी जाताच. ते भायर नुस्तें ही जाळी खातात आनी नुस्त्याच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्याय पोटान वतात. हे समस्येचेर उपाय काडपाक तेरी हे संस्थेन एक आगळो असो पायलट प्रकल्प गोंयांत हालींच राबयलो. तेरी संस्थेन शिरदोन, ओडशेल आनी काकरा ह्या 3 गांवांत हो प्रकल्प राबयलो. नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्यांची सैमीक पद्दतीन विलेवाट लावपाक हे संस्थेन मजत केली. ते भायर ह्या जाळ्यांचो जाता तसो मोबदलोय नुस्तेकारांक मेळोवन दिलो. ह्या प्रकल्पात तेरी संस्थेन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नुस्तेमारी खातें, स्क्रॅप डीलर आनी नुस्तेकार अशा वेगवेगळ्या घटकांक आस्पावन घेतले. बांबोळे बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कसिनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्याच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाटल्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली. तांचे कडल्यान 28 लाख रुपयांचे चिप्स आनी पत्ते तशेंच हेर जुगाराचें सामान मेळून 33 लाखांचो माल जप्त केला. गुन्यांव फाटल्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळेच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कसिनोत बेकायदो पत्त्यांचो जुगार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ते प्रमाण पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि सूरज हरणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक किशोर रामनन हांच्या पंगडान शेनवारा राती बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कसिनोत छापो घालो.
कॉलेजीत चले आणि चलयांचे स्टायलिश कपडे घालून वचप आता बंद जातले। उच्च शिक्षण संचालनालयान कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म सक्तीचो केला। हे विशींचे परिपत्रक जाहीर केला। कॉलेजींत येवपी सगळेच विद्यार्थी अर्थीक नदरेन सक्षम नाशिल्ल्यान सगळ्यांक स्टायलिश कपडे घेवप परवडना। ताका लागून युनिफॉर्म सक्तीचो केलो काय विद्यार्थ्यां मदीं समानतेचें वातावरण तयार जातले। ताका लागून गोंय उच्च शिक्षण संचालनालयान 12वे उपरांत उच्च शिक्षण घेवपी सगळ्या विद्यार्थ्यां खातीर गोंयांतल्या सगळे सरकारी आनी खाजगी महाविद्यालयांनी 2024-25 शिक्षणीक वर्सा सावन युनिफॉर्म लागू करपाक सांगला। खाजगी संस्थांत प्रवेश घेवचे पयलीं विद्यार्थ्यांनी योग्य जतनाय घेवची। कांय संस्था विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितना नोकरी दिवपाचें आश्वासन दितात। विद्यार्थ्यांनी अशा संस्थांच्या आश्वासनाक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलें। गोंयांत मे म्हयन्यांत 21 नवे डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात आनी गोंयांत मॉन्सून सुरू जाल्ल्यान फुडल्या कांय म्हयन्यांनी हातूंत वाड जावपाची शक्यताय आसा। ह्या वर्सा मे पर्यंत 117 डेंग्यू दुयेंती गोंयांत सांपडल्यात, पूण एकूय मरपाची घडणूक अजून जावना। हातूंतल्यो चडश्यो केसी पेडण्यां, दिवचल, हळदण, कोलवाळे, कानोळे, शिवोले, मडगांव, वास्को आनी पणजे ह्या भागांनी जाल्यात। खास करून मडगांव आनी पणजे सारख्या शहरी भागांनी हावसिंग सोसायटींनी कुंड्यांनी उदक साचिल्ल्यान डेंग्यूचो प्रसार जाता, जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत उदक सांठोवपाची बल्लां सारखी बंद न केल्ल्यान डेंग्यूच्यो केसी वाडिल्ल्याचें दिसून आयला, अशें भलायकी खात्याची डेप्युटी डायरेक्टर डॉ. कल्पना महात्मे हांणी सांगलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्वयंपूर्ण गोंय मिशन आनीक नेटान राबोवपाचें थारायलां। स्वयंपूर्ण गोंय मिशना खाला मुख्यमंत्र्यान शिक्षण आनी शेतकी खात्याचो नियाळ घेतलो। स्वयंपूर्ण गोंय मिशना खाला बांबू आनी काजू पिकावळीचेरूय भर दितले। फोंडेच्या केळबाय कुट्टी वाठारांत प्रभाकर गावडे हो शेतकार आपल्या फॅमिली सयत काकडी आनी हेर पावसाळी भाजी रोयता। मात सध्या गवे रेडे आनी हेर रानवटी जनावरांक लागून तांकां बरोच त्रास जाता। तशेंच बियाणांचे दर वाडिल्ल्यान भाजयेची लागवड करप परवडना। देखून सरकारान पावसाळी पिकाक आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी शेतकार प्रभाकर गावडेन केल्या।